रस्त्यात गोरवां कडेन आयजवर सगळ्योच पालिका आनी पंचायतींनी आडनदर चलयल्या। शिर्ले वाठारांत NH-17 ह्या महामार्गार गोरवांक लागून भिरांकूळ अपघात जालो। गोरवांक आपटून 2 जाण जखमी जाले। ह्या मार्गार गोरवां थपकल मारून बशिल्ली दिश्टी पडटात, पूण ताचेर कारवाय कोणूच करिना। त्या भायर रस्त्याक कशी झाडां निवळ करची थळाव्यो मागतात। आयकात। आज जे एक्सिडेंट चालू आसा ते एक्सिडेंट जायत आसात, हे थांबपाची वाट पळयना। असोच एक एक्सिडेंट जो आसा हो काल रात्री शिर्ले ह्या नॅशनल हायवे 17 जालो आनी हो जावपाचें कारण म्हणल्यार ही जी गोरवां जी रस्त्यार मदीं येतात आनी रस्त्यार बसतात, हेज्याच खातीर खंय तरी 2 जाणांक इंजर्ड जाले आनी तांकां हॉस्पिटलाक एडमीट केल्यात। जशें आमी सांगतात की लोकूय सांगतात की हे एक्सिडेंट चड जावपाचें कारण म्हणल्यार ही हायवेचेर जितलीं झाडां आसात, ही जी झाडां वाडले कडेन आसात ही निवळ केली ना। खंय तरी PWD ही निवळ करपाक, पूण ही PWD निवळ केली ना आनी हेजे खातीर हो एक चान्स जाता ह्या गोरवां मदीं धांवत येवपाचो आनी धांवत येतात आनी असले मोटरसायकलवारांक चड त्रास जाता। आनी असोच हो एक्सिडेंट हांगा जालो। ही गोरवां जी रस्त्यार बसून आसात ह्या गोरवांनी लोकांक नाकशिवण करून सोडले कडेन आसात। एका खंय तरी उपाय काडटो म्हणल्यार सरकारान कांयच पळयना। एक्चुअली नॅशनल हायवे 17 म्हणलें काय ना, एका जबाबदार जे आसा ही ऑथॉरिटी जी PWDची आसा ही कांयच पळयना। निवळ जी सायडीक झाडां आसा ती निवळ करपाक पळयना, निवळ करपाची मनीस आसा तांकां, पूण ते सुद्दां खंय दिश्ट पडनात। हे कित्याक दिश्ट पडना, का दिश्ट पडना, ते खंय काम करतात हे अजुनूय कोणाक खबर ना। बट खंय तरी PWD मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालचें आनी हे जे झाडां निवळ केल्यारूय हे एक्सिडेंटाचे थोडी प्रमाणात तरी कमी जातले, ना जाल्यार हे वाडत रावतले आनी दुसरे ह्या गोरवांचेर तेणी उपाय काडचो म्हूण लोकूय मागतात। कितें दिसता हो एक्सिडेंट जाला तो कसो जाला आनी कितें जावपा जाय? हे एक्सिडेंट जावपा कारण नेग्लिजन्स ऑर डिनायल ऑफ पब्लीक वर्क्स अशें दिसता। कित्याक थिंग फुडें 100 मिटर फुडें थिंगा एक बायकरान पयर एक गोरवां मोखून आमकोडे तो एक सिच्युएशन पण ताका एडमीट करूंक पडली, म्हाका बायक थिंगा आमचे वागडे कितें धांवपाक कारण कितें हें चोवपाक गरज आसा। धांवपाचें कारण कितें? धांवपाक कारण म्हळ्यार तुवें हायवेचेर नजर मारीत न्हू, खूब वेजिटेशन जालो आसा सायडीन, खूब वेजिटेशन, सादे वीड नाजाल्यार कितें। पूण आमी असले मेन डिपार्टमेंट्स पण आसात जे नॅशनल हायवे जे आहा ते कंटिन्यूस ट्रॅफिक मोबिलायज जाता तेजेर। सो ते खातीर हें वेजिटेशन पण आहा न्हू कंटिन्यूस प्रोसेसानू क्लियर जावपा जाय। रोड क्लियरली दिश्टी पडपा जाय, विजिबल एज यू ड्रायव्ह करता आसतना तुका दिश्टी पडों जाय। सायडीनच्यान कितें धांवन येता मनजात आमी जायते फाटी राती पळयतात गोरवां एक सायडीन एक सायडीन आख्खो रोड क्रॉस करून धांवतात, मनशाक येवन वचोंक शकतात बराबर, कित्याक ती वायल्ड जातात। सम वायल्ड नेचरा लागून कित्याक तरी ती धांवन येताय रोडाचेर, ती रातीको कोणाय कित्याक लागून येताय ती। सो हे खातीर आमचें मागणें हे नॅशनल हायवे अथॉरिटी कडेन की आख्खी नॅशनल हायवे कडेन जे वेजिटेशन आसा न्हू इमिजिएट मेजर्स घेवन सायडीन क्लियरन्स दिवचें, सो दॅट ड्रायव्हर आहा ताका वायट पयसच्यान दिश्टी पडटा कोण धांवन येत जाल्यार रस्त्यार, कितें मनजात बी धांवन येत जाल्यार। गोवा 360 खातीर शिर्ले साकून नॅशनल हायवे वयल्यान रमेश नायक रावत।